ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ರಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ನಾಂದಿಯಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಬೆಳೆಸಲು ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಎಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ಪುರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿನ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊಂಕಣಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಮಾಂಡ್ ಸೋಬಾಂಡ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಎರಿಕ್ ಒಸಾರಿಯೋ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗಿರದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಎ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ರೋಷನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಸೀಕ್ವೇರಾ ಅವರ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಂದನೀಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರ ಜಿರಮ್ ಮೆರಿ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಯ್ ಕ್ಯಾಸ್ತಲಿನೋ, ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೋಬಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲುವಿ ಪಿಂಟೋ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೋ, ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆ आदराच्या सर्व मानाच्या सेऱ्यानो आणि हांगासर आसच्या सर्व कोंकणी मोदीनो कोंकणी वाडयता. विजेता उल्हास. फाटल्या 30 वर्सांनी 10 अध्यक्षांनी हांकां वेदीर आपोवन हाडूंक हांव विनंती करतां. Daniel Waris साहित्य नाही, बरोवपी नाही, कोंकणी भाशेचो एक वावराडी. ताचे की चड एरिक ओसारियोचो शिश्य. हांवूय ताचो शिश्य. हांव साहित्य नाही, या संगीतकार नाही, एक संगीत प्रेमी आनी हांव एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. बट हांव ताचो शिश्य. खंयच्याय संदर्भात कोंकणीक कांय एक तोंदरे जायत अवघड जायत जाल्यार थंयसर एक ताळो पयलो आयकुचो एरिक ओसारियो. ते मात्र न्ही, हांव म्हज्या सामाजीक जीवन राजकीय जिवनाक पांय दवरच्या पयल्या तर हांव एक वेदिकेक वचून एक कार्यक्रम निर्वहण कर, एक कार्यक्रमात भाग घेतला जाल्यार मांड सबण म्हळ्यार कितें म्हणनाकात आमी नेणा. तेंबू रगडी करून गेलो, शिरवा करून गेला, शिरवा वाराड्याच्या 8 पिलकेजी करून गेला ड्युरींग हांव चिंता 1994-93 त्या काळार. 2005 एरिक ओसारियो बाब कोंकणी साहित्य अकाडेमीचो अध्यक्ष जाता.
आणि 1994 एस्टॅब्लिश जाल्या उपरांत आफ्टर 10 years तुम्ही अध्यक्ष जातात. एक दीस हांव तादळा केंद्राचो मंत्री वीरप्प मोइली अशाच एका संदर्भार संदेशाच्या हॉलांत एक मिटींग चलता. देर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन दी कार्यक्रमाक संयोजन करच्या विशयी इल्ले तक्रार आसता. भोवशंका कोणें सांगलां हो मनीस चड तें वाचना देखून व्यक्ती सन्मान धाडसो व्हरो आनी पावनांतल्याक कोंकणी अकादमीन आज म्हाका सन्मान केलो. हांगा आसा एक डॉक्टर आनी हांगा आसा एक पिडेस्ट. ताका डॉक्टर गेलो आज, हांव पिडेस्ट आसाच. आज डायलिसीस जावन हांव ह्या कार्याक आयलो. हो मान केल्ल्या कर्नाटका कोंकणी अकादमीक हांव ऋणकारी आसा. जायत्या जाणांनी पळयलां आसतलें ह्या अकादमींत आजचे सडावत म्हजी शीस तुमच्या अध्यक्षतान धरन त्या देखून सन्मान केलो आसतलें. पूण पक्षांनी देव बरें करूं कोणीकाली म्हणून म्हज्या काळारी उलयताले तो साहित्यीक म्हणून. हांवें मात सुरवेच्या दिसा हांव सरकाराक सांगलां ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. आणि त्याच धोरणान हांवें काम केलां. इस्कालांत कोंकणी सुरू केल्या. तांची मनशाक दोन वाद आसात. थोडे सांगतात ती सेंट्रल एशियातावन आर्यनी लोक भारताक येताना ते हाडून आयिल्ले सरस्वतीच्या मुळांत कोंकणी जल्मली. ताचे उपरांत ती गौड देशा म्हळ्यार वेस्ट बंगालाक गेली आनी थंयच्यान गोंयांक आयली म्हण तो एक वाद सह्याद्री खंडाच्या स्कंद पुराणांत बरयला. पूण आज ह्या काळाचे आधुनीक संशोधन सांगता कोंका मूळ भाशेची ती भास, ताचे वयर ती द्रावीड भास, ताचे वयर प्राकृताची संस्कृतांत खंयचीय भास जल्मली म्हूण कोणी सांगिनात. संस्कृताचे शब्द कोंकणींत आसात. प्राकृतांत सक्कड भाशो उत्तराच्यो भाशो जल्मल्यो. प्राकृताचें सुपर स्ट्रक्चर आसा. ताचे वयर संस्कृताचे मस्त शब्द आसात. संपत्ती शब्द संपत्ती संस्कृतांत आसा. ती एक इंडो आर्यन भास, वेस्टर्न इंडो आर्यन भास आसूं भारतांत सुमार 30 लाख कोंकणी उलयतले आसात. तातूंत सुमार 8 लाख कर्नाटकांत आसात. कोंकणी साहित्य ग्रस्त आसा. फोक वा जनपद साहित्य जाय तितलें आसा. सुमार 6व्या शेंकड्याच्या घुमट्याच्या पांय आमळांत कन्नडांत कोंकणींत बरयलां. तांणी वेगवेगळ्या सादरपणा मुखांतर कोंकणीची वडविकाई ह्या वेदीचेर दाखयली. तांणी नवे सावन देखली, ती कांय नवें शिकली. हांगा तावन भाशे खातीर वावरची उमेद तांणी जोडून घेतली. आनी आतां सोलोनासच्या ह्या कार्याची संपणी, ही कार्याची मात्र संपणी. कार्य संपतच आमचो वावर सुरू जायचो आनी फुडल्या मान्यते वेळी कोंकणी आनी जाता तितली बळवंत जायचे. कित्याक उसाय दिवची खंयचीय संगत सलिसायेन लाभान ताचे फाटल्यान जायतो वावर आसता. कोंकणी मान्यताय तशीच. जितलो दखल जाल्लो वावर आसा ताच्यागी 100 वांट्यांनी दखल जायनातलो वावर आसा. जितले मनीस मुखार दिसल्यात ताच्यागी हजारांनी लाखांनी लोक ह्या चळवळेचो वांटो जाला. दिसत्या रुपाच्यागी चड ना दिसत्या रुपांनी घरांत आनी तेरांत काळजांत आनी मनांत कोंकणी चळवळ फुडें व्हेल्या.